इलेक्शन सध्याक लागीं आसा आनी आजच्या दिसा जर तुम्ही पळयत जाल्यार तुमच्या पार्टीचे कितल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी तुम्ही उमेदवार घालपाची तुमची तयारी आहा? आमची 12 कॉन्स्टिट्युएन्सी घालपाची तयारी आहा. 12 कॉन्स्टिट्युएन्सीचे उमेदवार फिट आसात काय ना, म्हळ्यार रावल्यार जिखतले काय ना, ताजेर आमचो विचार आहा. म्हळ्यार ताजेर आमी सर्वे बिर्वे करून आमी सारखे वतले. आमी विनेबिलिटी म्हळ्यार तशी न्ही, आमी सारकी रिसर्च करून फुडें वतले. फार मारता तो लागूंक जाय. आमी तसले कासादर ओगी मारपाक जाय म्हणून अलायन्साचे सांगला म्हणटा पळय. मिस्टर गुंडूराव स्पोक टू मी ऑल्सो 2 days ago, and he said that the Congress leadership agrees to an alliance. Yes. So it is there. He has told me, and I think Navin Times has also carried it 2 days ago in their front page. तुम्ही सांगता गुंडुरावाचे तुम्ही सांगता कोण जे लोकल हांगा जे आसा ती कामाचं हांव लोकलाक तुम्ही लोकलां विचारा. लोकलांक विचारल्यार ते कितें सांगतात तुमकां? हायकमांड डिसायड्स. So I am talking about the high command. So high command has agreed on it now. That is what has been conveyed to me by the desk in charge. Okay. And you can ask him also. But we have to discuss the modalities. Those are not discussed yet. There is also speculation that the president could be changed in this day. That I don't want to comment. It's the internal matter of their party.